Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वॅक्सिनेशनाक रिस्पॉन्स कमी मेळटा म्हूण कॅटेगरीत सुदारणा करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आज आम्ही पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो, बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची ज्यांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी, मदर एंड फादर, ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता, जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय. त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रुप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो. फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें, फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर 7 तारखेच्यान टॅक्सी, पायलट, रिक्षा आणि सी फेरर्स हांचे सुरू जाता. त्या ती 5 आनी 6 2 दीस आयज 10 तारखे 10 वर्साचे आमी ऍड केल्ले आहा. 100% वॅक्सिनेशन जायसर कर्फ्यू चालूच दवरात म्हूण परवरेचो आमदार मागता. लॉकडाउन का कर्फ्यू वॉट एवर यू डू, प्लीज टेक इट आउट ओनली आफ्टर 100% पीपल इन गोवा आर वॅक्सिनेटेड. हेच सगळ्या गोंयभर निश्चय आमी करूंक सोदता. समज केलें जाल्यारूच लॉंग रनान आमकां हातूंतल्यान सेफ्टी आसा. आतां टायम आसा तांणी घरांनी वचून तांकां घेवन वॅक्सिनेशन करून काडपाचें. सो इलेक्शना वेळार जसो तुवें मनशाक भायर काडलो वोट दिवपाक, तसोच आज भायर काड वॅक्सिनेट करपाक. हें आज मंडळ दिश्टी पडना, कोण कार्यकर्ते दिश्टी पडना. म्हणजे जेन्ना जिवाचो खेळ आसता तुमी करचे ना, आनी जिवा कडेन खेळपाचें आसता तेन्ना तुमी खेळटले फक्त मता खातीर. आनी फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट वॅक्सिनेशन पॉलिसी समज फेल जाली जाल्यार हाजी पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराचेर आसतली. यू ओपन इट टू एवरीबडी एंड एनीबडी हू वॉन्ट्स टू गेट वॅक्सिनेटेड. तूं म्हणटा जुलयान, इवन द सेंटर सेज बाय जुलय यू विल गेट मोर वॅक्सिन्स ऑर बाय जून एंड यू विल गेट मोर वॅक्सिन्स. जशें वॅक्सिन येता लेट अस वॅक्सिनेट. पूण आशिल्ले वॅक्सिनेशन्स तूं काडून दवरता आनी आज पर्यंत 10% सुद्दां अचीव करना. 45+ कॅटेगरी आय अंडरस्टँड दे हॅव 3 lakh plus vaccines available with them. Why people are not being vaccinated? And if 2.5 lakhs are there, distributed out. 18+ कॅटेगरीच्यान सुरवात कर आनी कोण येता तितल्यांक वॅक्सिनेट कर. एंटीजन आनी स्वॅब टेस्टिंगची रेट देंवोवपा खातीर सुदिनान प्लान सांगलो. कालूच हांवें एक सुतोवाच केलो की एंटीजन टेस्ट आनी स्वॅब टेस्ट अशे 2 टेस्टी आसता. आज पासून ह्या टेस्टीची किंमत 800 रुपया ते 2000 रुपया सर्वसामान्य मनशाक पडटा. हांवें काही लॅबॉरेटरीज जे आसा, स्पेसिफाईड लॅबॉरेटरीज इन गोवा, तांचे कडेन डिस्कशन केलें आनी एक सुतोवाच केलो की तांकां ह्यो टेस्टी करपा खातीर मशीन दिवचें. आनी हें मशीन तांणी फुकट दिवचें न्हय. सादारण एका मशिनाक 20 लाख रुपया कॉस्ट आसा. हें मशीन EDC मार्फत तांकां दिवचें. 2% जे चीफ मिनिस्टर योजना आसा तातूंत इन्क्लूड करचें आनी 2% इंट्रस्ट लावन जो कोण 10% मार्जीन मनी भरतलो तांकां हें मशीन हाडपाक परमिशन दिवचें. जाल्यार म्हज्या म्हायती प्रमाणे स्वॅब टेस्ट आनी एंटीजन टेस्ट हे 500 रुपया पर्यंत सगळे. केशी कमी मेळूंक लागल्यो म्हूण कोरोना सोंपलो अशें समजूं नाकात. वाशिना घेयात म्हूण दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे नोडल ऑफिसराचो उलो. आतां पेशंट्स एडमिशन्स कमी जाल्ले आसात. नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू हॉस्पिटल तेय कमी जाल्ले आसात. आमची डेथ रेट जी आशिल्ली ती सामकी कमी जाल्ली आसा. हाजो अर्थ असो न्हय की सगळें सोंपलां. लोकांनी प्रत्येकान आपले वॅक्सिने घेवचेच पडटले आनी ताच्या बरोबर जे पळय आमचे प्रिवेंटीव एस्पेक्ट आसात ते प्रिवेंटीव एस्पेक्ट म्हणजे मास्क घालपाचे, सोशल डिस्टन्सिंग करपाचें. कोविडाक लागून आवय बापूय वा पालकांतलो एकलो कोणूय सोंपला आसत जाल्यार संबंदीत भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जाता. NCPCR तांकां मानसीक आदार दिवपा नदरेन यत्न करपाक लागल्यात. अशा भुरग्यांची नांवां बाल स्वराज पोर्टलाचेर घालात म्हूण NCPCRन खात्याक सांगलां म्हूण गोंयच्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान सर्क्युलर काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.